गोवा सीट आता फायनली डिक्लेअर जाला, कसो पळयता तुमी? आनी अशें म्हणटात की तुमीच पल्लवी धेंपे यांचें नाव जें आहा तें एक सुचयल्लें अशें म्हणून. सी पल्लवी धेंप्याचें नाव हे भारतीय जनता पार्टीच्या पार्लमेंटरी बोर्डान अप्रूव करून तें डिक्लेअर केलें. भारतीय जनता पार्टीची एक पद्दत आसा, त्या पद्दती प्रमाणे ते वतात. ओके. थंय एका मनशाच्या मताक किंमत नासता कोणाची, म्हणजे कोणी अशें कितें उलयता तर काय ताचो कांय अर्थ ना. आनी सर सावथाचो सीट आतां तुमचेरूय व्हडली जबाबदारी आसा, कारण तुमी एक पयलीं तुमचेंच नाव अशें कन्फर्म जाल्लें, बट तुमी कांय कारणाक लागून फाटीं सरले. सो मागीर दुसरो फाटीं सरूं ना. ओके. हांवें 6 म्हयने पयलीं पार्टी लिडरशिपीक सांगिल्लें की म्हाज्या काही कारणां आसा ताका लागून हांव दिल्लीक वचपाक शकना, हें हांवें क्लियर केलें. बट पयलीं तुमकांच प्रेफरन्स आशिल्लो दिल्लीच्यान? ना, म्हाका ताणें आपूण हाडून विचारिल्लें काम करपा येतलें का, तूं तयार आसा का? तेन्ना हांवें सांगिल्लें की म्हाका अशी अशी म्हजी कारणां आसा, ताका लागून हांव येवपाक शकना. आय वूड प्रिफर टू बी इन गोवा, हें सांगिल्लें. तेन्ना म्हाका खात्री आशिल्ली की म्हजें नांव कन्सिडर जावपा ना. आतां पल्लवी धेंप्याचें नांव जें पयले खेपेक तांणी बायल मनशेक दिल्या, 50% तिकेट, दोगांतली एक तिकेट बायलेक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें स्वप्न आसा की बायलांक इक्वल इम्पॉर्टन्स दिवचें. आनी म्हाका दिसता एक वेलकम डिसिजन प्रायम मिनिस्टराचें की तांणी तिका दक्षिण गोंयची तिकेट दिली आसा. आनी एक चॅलेंज आसा सगळ्या कार्यकर्त्यां मुखार आमच्या मुखार सैत जिखोवन हाडपाचो आनी तिका पार्लमेंटांत हाडप. ते आमचे कार्यकर्ते सगळे रेडी आहा, स्वीकार करपाक तयार आसा. सो ही चॅलेंज कार्यकर्ते आहा जशे तशेंच आमदार मंत्र्या मुखार सगळ्या मुखार आसा. सर सगळे जाण एक एक आंकडो दिता, कोण म्हणटा 60, कोण म्हणटा 50. तुमचो स्पेसिफीक राजकीय अंदाज कितें सांगता? म्हज्या कोता राजकीय अंदाज कम्फर्टेबली वी शूड क्रॉस 50+. 50+? येस. आनी मडगांवच्यान कितले? मडगांवच्यान हांव केन्नाच मडगांवची लिडीचेर उलयना. ओके. हांव करून दाखयता. येस. आनी हांव प्रत्येक खेपेक करून दाखयलें. म्हणजे बेश्टेच ते ठोकून कांय अर्थ ना. म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा, लोक म्हाका कितें करतले तें हांव जाणा. आज पर्यंत हांव लोकांच्या विश्वासाचेर जगला मडगांव. तर म्हाका ह्याय खेपे खातीर कांय प्रॉब्लेम ना. आनी पल्लवी एडवांटेज आहा म्हाका. पल्लवी मडगांवची चली. बरोबर. पल्लवीचे फॅमिली म्हज्या घरा कडेन आख्यान शेजारी. शी हॅज ब्रॉट एंड म्हणजे ताजो जन्मय मडगांव जाला. शी हॅज बीन ब्रॉट अप इन मडगांव. लग्न जावन तें पणजे आयलां, इतलो फरक. सो नोबडी कॅन से दॅट शी इज इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट. कोण म्हणटा तिका नॉर्थ गोवांतल्यान सावथ गोवा काडला, अशें कांय ना. ताजें कॉलेजींतलें शिक्षण, शाळेंतलें शिक्षण हें मडगांवांत जालां.